सुरुवातीक आमी घेवया A6. You are so God, you are so God, you are so God, you Gesù are so God. Arie, Gesù sogni, ami sognie, deva uto ai kotau teka, ami Gesù sognie, tacevan pasitau teka, ami Gesù sogni. बाबाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सगळ्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचे एक वोट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आयचे मीस भेटयता रोसारियो दोस सांतोस भगन पावलच्या मानाक तिच्या इंटेसमा पासत आमी मागुया. बाबा बडिनो जेजू एका कोडकाराक बरो करून ताका ताचें आदलें जिवीत परत दिता. हें शुभ वर्तमानान आमी आयकता. कोड जायते भाशेचे आसता. अदीक करून एक वाटेन आमी पळयत जाल्यार पातकाचें कोड दर्याक आमकां फुटलेलें आसा. हें पयस करूंक पातक सोडून नितोड जावंक जेजू आमकां उगडास करता. पातकाचें खोड फुटलां सायपाक आमकां नवें जिवीत दी अशें मागुया आनी पातकास पयस करून जेजूची शिकवण आपणावन त्याच जेजूक लागीं सरूंक मागुया. आनी मिसाचे पेटेक फावो ते मनान तयार जावंक बोगसणें मागून म्हणुया. हांव पातकी सर पुरव्या देवा आनी तुमकां बाबा भणेलो म्हजो गुन्यांव चालून सांगता. मनान चिंतून तोंडान चालून वायट आदरून बरें करून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध. हे पासत भाग्य तुज्यो सदा सुद्दां सांगपार बरे. सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भणेलो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवीदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूट कर. क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूट कर. सोमिया काकूत कर. सोमिया काकूट कर. प्रार्थया. देवा आमच्या बापा, जाका तुज्या मोगांत तूं तीर करताय तांच्या जिविताच्या सर घडीतांनी तूंच तांच्या बऱ्याक वावुरताय. तर सदांच चड आनी चड मानान आनी मोगान तुजी भक्ती करूंक आमकां शिकय. आमी मागता आमच्या समिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. राजांच्या दुसऱ्या पुस्तका वेले वाचप. झेदेकियेचे राजवटकेच्या 9व्या वर्सात 10व्या म्हयन्याचे 10 तारखेर बाबिलोनेचो राजा नाबुकदनेझर आपल्या लश्करांक घेवन जेरुसल्याक आक्रमण करूंक आयलो. शारा मुखार ताणें आपले तोंबू ताणले आनी मातयेचो बांद घालो. आनी झेदेकियाच्या 11व्या वर्सा पर्यंत शार वेदो घालून उरले. 4थ्या म्हयन्यांत 9 तारखेर
शारांत भूक पडलोली आनी लोकांक जेवंक खावंक नासले तेन्ना शाराक एक कावटें घालें. काल्देकार शाराक वेदो घालून आसले. तोरी रातया राती सगल्या झुजाऱ्यांक घेवन राजाच्या पोरसा लागीं आसलोल्या 2 दुर्गा मदल्या दारवटांतल्यान राजा भायर सरलो आनी आराबाचे वाटेक लागलो. काल्देकारांचे लस्कर राजा फाटल्यान गेले आनी जेरिकोच्या मोळांनी ताका दवरलो. ताच्या बरोबर आसले ते झुजारी जोळी मोळीन शिंपडले. काल्देकारांनी राजाक दवरून रिबलाक बाबिलोनियेच्या राजा मुखार हाडलो. तांणी ताची जोडटी केली. ताचे हुजीर झेदेकियाच्या पुतांक गोमटी कातरून जिवेशी मारले. ताचे दोळे उमटून काडले आनी ताका सांकळींनी बांदून बाबिलोनेक व्हेलो. बाबिलोनेच्या राजा नाबुकदनेस्राराचे राजवटकेच्या 19 वर्सा 5व्या म्हयन्यांत 7 तारखेर नाबुजारदान चौकीदारांचो नायक आनी बॅबिलोनियाच्या राजाचो एक सरदार जेरुसलेमांत भितर सरलो. ताणें सर्वेस्पराचें मंदीर लासले आनी राजमहाल आनी जेरुसलेमांतली सगळीं घरां उलपावन उडयली. चौकीदारांच्या नायका बरोबर आयलोल्या काल्देरांच्या लस्करान जेरुसलेमा भोंवती आसली दुर्गा मोडून उडयली. शारांत उरलोल्या लोकांक आपल्या राजाक सोडून बाबिलोनियेच्या राजाचे फौजेंत भितर सरलोल्यांक आनी सगल्या हेर चालत्या लोकांक नाबुजारदानान चौकीदारांच्या नायकान बाबिलोनेक निर्वाशी करून व्हेले. दाका मोळ्यांत आनी शेतांत वावर करून चौकीदारांच्या नायकान गरीब लोकां मदल्या थोड्यांक दवरली. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब. तुजो उगडास हांव सोदीन जाल्यार म्हजी जीब ताळ्याक पांकून उरो. जबाब. तुजो उगडास हांव सोदीन जाल्यार म्हजी जीब ताळ्याक पांकून उरो. बाबिलोनियाच्या नदीचे तोडीर बसून सियोनाचे उबाळ आमकां येताले तेन्ना आमकां रडूंक आयले. भोंवतणच्या हिवरां रुखांचेर आमची सितारां आनी आमी उमकाळून सोडली. जबाब. तुजो उगडास हांव सोडीन जाल्यार म्हजी जीब ताळ्याक पांकून उरो. तेन्ना तुय आमकां धरून व्हेल्ली ती आपणाक गितां गायात म्हूण आमकां सांगताले. आमचेर हाल उपद्र हाडलोले तेच आपणाक खुशाली करात म्हूण मागून सियोनांत गायतालेत ती गितां आमकां गायात रे म्हणटाले. जबाब. तुजो उगडास हांव सोडीन जाल्यार म्हजी जीब ताळ्याक पांकून उरो. सर्वेस्पराचें गीत पोरक्यांच्या देसांत कशें म्हूण आमी गावचें. तुका हांव विसरून जाल्यार जेरुसलेम हो म्हजो उजवो हात धरो. जबाब. तुजो उगडास हांव सोडीन जाल्यार म्हजी जीब ताळ्याक पांकून उरो. तुजो उगडास हांव सोडीन जाल्यार सगल्या म्हज्या सुखां वयर जेरुसलेमाक हांव दवरिना जायन जाल्यार म्हजी जीब ताळयेक पांकून उरो. जबाब. तुजो उगडास हांव सोडीन जाल्यार म्हजी जीब ताळ्याक पांकून उरो. उद्गार. सर्वेस्पराक जोय जोय. ताणें आमचो पिडा रोग काडलो आनी आमच्यो होलिको आपणाचेर घेतल्यो.
सर्वेस्पराक जोय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सव्य आसूं. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सौम्या. जेजू दोंगरा वेलो देंवल्या उपरांत लोकांच्यो उरपोंजी ताच्या फाटल्यान गेल्यो. तेन्ना एका कोडकारान लागीं सरून ताका नमस्कार केलो आनी म्हळें, सायबा, तुका जाय जाल्यार तुज्यान म्हाका नितोळ करूंक जाता. जेजून आपलो हात विस्तारून ताका लायलो आनी म्हळें, ओय, म्हाका जाय, तूं नितोळ जा. आनी त्याच वेळार तो कोडांतलो नितोळ जालो. तेन्ना जेजून ताका सांगलें, पळय, हें कोणाकूच सांगू नाका, पूण वच आनी तुजें आंग याज्ञिकाक दाखय आनी तांकां हें सोत थावें जावचे खातीर मोइजेसान फर्मायलोलें दान दी. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. बाबा भयणीनो, गेल्ल्या म्हयन्यांत एक नर्स मैसूर हांगासरली जी अमेरिकाक कोरोना व्हायरस जाल्ल्या ह्या मनशाची सेवा करताली, ती आपलो जीव रिस्कार घालून तांची सेवा करूंक लागली. आनी हें तरणाटें चेडूं, ही नर्स तिची ड्युटी सोंपल्या उपरांत थोडे दीस जी कोण बरी जालेली ती आपल्या घरच्यांक घेवन तिका तिच्या घरा भायर आपोवन आपल्या मोटरांनी तिका दिनवासनून थोड्यांनी पोस्टर करून थोड्यांनी हात हालोवन हे भशेन मोटरांचे हे भशेन पुरसांव कशें करून तिका दिनवासली. तिणे तांच्या जिवितान खुशालकाय हाडलेली. हीच परत ती खुशालकाय तिका वाटोवंक तिका भशेन पुरसांव कशें मोटरान घेवन तिका तिणें दिनवासलें. हो ल्हानसो व्हिडियो म्हाका कोणें तरी धाडलेलो. आयज जेजू कोडकाराक बरो करता आनी हो कोडकार जेजू लागीं मागता आनी म्हणटा, सायबा, तुका जाय जाल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूं येता. म्हाका जाय तशें न्हय, तुजी खुशी जावं दी. जायते फावटी आमी देवा लागीं मागता, सायबा म्हाका हें दी, सायबा म्हाका तें दी. आनी देव एके भशेन हो सरकार कसो, आमी कितें ताचे लागीं मागता तो आमकां दिता. देवाची खुशी कितें ती मागूंक आमी विचारता, सायबा तुजी खुशी जावं. तुका जाय जाल्यार म्हाका बरो करता म्हणटा. आनी जेजू म्हणटा, ओय, म्हाका जाय, तूं बरो जालोलो, तूं नितळ जालोलो. जेजू ताका बरो करता, पूण थंय आसा जेजून आपलो हात विस्तारून ताका लायलो. He touched him. That touch is a sensitive touch. That touch is a healing touch. हो हात ताणें विस्तारून ताका लायलो म्हणटा. ताणें बेश्टोच हात विस्तारलो आनी ताका बरो केलो अशें ना. ताका हात लायलो. दॅट इज सेन्स ऑफ टच. जायते फावटी आमच्या गोंयांत तरी संवय आसा, आमी मरणाच्या वेळार पाचारूंक वेता म्हणून. थोडे फावटी उतरां येयना, कितें म्हूण पाचारतले. वेता, हात दिता, उतरां पासून येना जाल्यार पाचारतलो दुसऱ्या मनशाक, ताका थावें जाता, आपणाचें दुकान हो मनीस वांटो घेता म्हणून. दॅट सेन्स ऑफ टच हात दिलो उपरांत हें गमून येता. थोडे फावटी आवय बापूय बेसांव दिता. तेज अ सेन्स ऑफ टच. कांय हात लागून पुरयन जाल्यार तेज स्पिरिच्युअल टच आमी म्हणटा हेगे भशेन. अशें आसतना आयज जेजू म्हणटा, जेजून हात तुका विस्तारून लायलो आनी म्हणलें, म्हाका जाय तो नितळ जालोलो. आनी तो कोडकार नितळ जाता. उपरांत हो कोडकाराक जेजू म्हणटा, वच आनी तुजें आंग याज्ञिकाक दाखय. त्या काळार याज्ञिकान एके भशेन सर्टिफिकेट कशी दिवंक जाय आसली.
हो मनीस बरो जाला म्हणून. आनी इतलेंच न्हय, जेजू म्हणटा मोइजेसान फॉर्मायलेलें दान दी. जायते फावटी आमी देवा लागीं मागता आनी देवान दिल्लें, देवान आमचे लागीं केल्या उपरांत दिनवासूक विसरता. हिलींग जातूच, पिडा बरी जातूच देवान केलां हें विसरता. खुशालकायेन देवाक दिनवासूक विसरता. मोइजेसान फॉर्मायलेलें दान दी म्हणटा. दान म्हळ्यार न्हयच फकत टू गीव अ फिजिकल गिफ्ट, पूण दिनवासणेचें एक दान, मागण्याचें एक दान, वचून भेट करची एक दान, कोणें उपकार केला त्या मनशाक परत उतरांनी आनी खोर्ल्यांनी उपकार फारीक करून. ह्यो ल्हान ल्हान शिकवण्यो जेजू दिता त्यो आमी आपणावया. आमकांय पातकाचें कोड फुटलां, जेजूक लागीं मागया तें आमकां नितळ कर म्हूण, आनी दिनवासणेचें मोन एक आमकां दी म्हूण. त्या उपरांत आमी देवाक एके भाशेन आमच्या जिवितांतल्यान दिनवासूंक पावो. विठोलीच्या वेळार आमी गीत गावया C8. बापाक वंदा कोण कोण बायलो, जायता साची कोरी भक्ती, ताका नाका कोरी गाणं, सायबेऱ्याची दोया प्रिती. मोबार बाबा मानून तुगे मोगान केली रे तुमी. मोबार बाबा मानून तुगे मोगान केली रे तुमी. म्हज्या बाबा कडेन म्हज्यान तुमचें बलिदान सर देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पुर्वी सवेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवन. प्रार्थया. सर्वेस्परा प्रसन्न जावन आमचो वाखाणणेचो योद्न मानून घे. ह्या योजना वरवीं आमची अंतस्करणां शुद्ध कर आनी अशी तुका मानता तसली जावं आमच्या काळजांची भक्ती. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवीदारांनी सासणाच्या देवा, सर्व काड्यान सर्व थंय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमच्या दिनवासनाची तुका कसलीच गरज ना, तरी तुका आमी दिनवास जावं जाल्यार हेंय तुजें आमकां आनी एक देणें. आमच्या दिनवासनेच्या प्रार्थनान तुजी वडवीक बिलकूल चडना, तरी असलें प्रार्थना करून क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं आमी तुजे कृपेंत वाडत वेता. देखून सर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दोलबार तुका मान भोवमान दितात. तांचे बरोबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता. पवित्र 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 कलबरांचो सर्वेस्वर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराची नांवी एका तेकाचोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कश्ट मरण सोंसुकवेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर खंयची.
तेच परी जेवण जातोस ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी आतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्यानी सासणीक कोराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचें पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारावतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. तिसरो उद्गार दिवन भावार्थाचो गोठ परगटुया. तुज्या कुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सडयली सोम्या संवसाराच्या सरवंडरा आमची सरवण कर. बापा, तुज्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता. नवजिविताचो उंडो आनी सडवणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे यादनेकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यात ते आमच्या बाबा भयणीची काकलत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरसोडीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया करून आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती भगवन दंत आनी सर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सत पदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन. ते नर्सीन आपल्या जिवितांतल्यान कोरोना व्हायरस जाल्ल्यांक एके भशेन हात लायलो. उतरांनी तिणें दाखयलें, सेवेंतल्यान दाखयलें. जेजूनय खोडकाराक हात लावन होच संदेश दिलो दॅट ही केअर्स फॉर देम. आमी आमच्या उतरांतल्यान चालींतल्यान दुसऱ्यांक होच संदेश परगटोवंक जेजू आमच्या लागीं मागता. हेंच असलेंच मन आनी काळीज दर एकल्याक आमकां मागुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायक आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां काडलें पडोवंक दिवनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशनांत रेखता. तर आमकां तुजे उदारका कृतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणां. सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे पोरमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सम्याची शांती सदां काल तुमचे सभे आसूं. तुमचे सभे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवं. देवाचे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी असो जेजू जाणें खोडकाराक बरो करून ताका नवें जिवीत दिलें. होच जेजू आमकां दर एकल्याक बरी करता.
आनी आपले पिकोवणेचो हात लावन आमकां नवें जिवीत दिता. ताच्या जेवणाक आमकां बसयता, ताच्या जेवणांत आमी वांटो घेतली सुभागी. सुम्या तुवें म्हजें भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you in my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. प्रार्थया. दयाळ बापा, तुज्या पुताच्या अमोलीक कुडी रोगताच्या जेवणान तूं आमकां तुज्या जिवान नवी करताय. परतून परतून ह्या जेवणान भक्तीन वांटो घेवन सासणाचें सूख आमकां कातरेन मेळोशें कर. हें आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सगळें आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोदपदिता देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Canon song F24. जो कोण मोशी सेवा करता ताणे मोसो पाटलाव करचो. जंय हांव तुमचो दोनी आसा थंय आसतलो सेवक मोसो. जो कोण मोशी सेवा करता ताणे मोसो पाटलाव करचो. जंय हांव तुमचो दोनी आसा थंय आसतलो सेवक मोसो.